मांद्रे मतदारसंघाचे कोस्टल बेल्टाचे सगळे येयलेले म्हाका फाटल्या दिसांनी मेळ्ळे. सो तांकां हांवें सांगलें आमी सीएमाक मेळया आनी एक निवेदन दिवया म्हणून. सो दोन विशय आसले. एक म्हटल्यार CRZान तेंचे खोपी जे आहात म्हणजे होडयो दवरतात ते खंय तरी टुरिजमाच्या जाग्यान आहात किंवा भाटकाराच्या जाग्यान आहात आणि कितलेशेच पिढ्यान पिढयो ते फिशरमॅन्स आपले व्यवसाय करून पोट भरतात आणि आयज खंय तरी CRZ कायदो येयल्या कारणान CRZचे येतात किंवा खंयचे कन्सर्न डिपार्टमेंट कोण येतात आणि ते मागीर डेमोलिश करतात मागीर नोटिसीस काडून ताका त्रास खूब जातात. सो तो एक विशय आसलो. आनी दुसरो विशय तेंचे जी सबसिडी आसली ती म्हणजे फॉर एक्झाम्पल डिझलाची सबसिडी ती 50,000 आसली पयलीं पूण गेल्या 3-4 वर्सांक ती 30,000 केली. सो तांकां ते डिफिकल्टी फेस जाताले. परत तेंची होडयो आसले होडयांची तांकां जे पयशे मेळटाले ते 10-15 वर्सां पयलीं पयशे ते कमी जातले आनी आतां होडयांचे कॉस्ट वाडले. सो तांकां ते रिलॅक्सेशन जाय आसलें. बारीक बारीक इन्शुरन्स जावंक आनी इतर गोश्टी जाल्ले त्या विशयाचेर तेंच्यांनी निवेदन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिला आणि त्यांनी एश्युअर केला की येता त्या बजेटात हे सगळें तांकां करून दिता म्हणून. पूण हे जो व्हडलो फीश फेस्टिवल आनी हे ते सगळे जाता हे बारीक फीश फेस्टिवल पळय फीश फेस्टिवल कितें ते तूं आमच्या फिशरीज मिनिस्टराक विचार. ते हांव काय सांगूंक शकना. तो त्यांच्याच समाजाचो आनी ताका खबर आहा कितें ते एक्चुअल फॅक्ट कितें तो. सो तेकाय जाय आसलें हे वाडोवपाक पूण जो पर्यंत फायनान्स पयशे दिना तो पर्यंत तोय काय करूंक ना. त्या प्रमाणे सीएमान एश्युअर केला की ह्या बजेटाक ते हे करून एंटायर गोंयचे फिशरमॅन कोस्टल बेल्टाचे जितके आहा तितक्यांक ती सबसिडी आहा ती वाडोवन मेळटली.